देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो तुमकां खबर आसा प्रजासत्ताक दीस केन्ना मनयतात तो? प्रजासत्ताक दीस म्हटल्यार रिपब्लीक डे 26 जानेवारीक 26 जानेवारीक प्रजासत्ताक दीस मनयतात। त्या दिसा भारताचो बावटो वयर चडयतात। सरकारी ऑफिसांनी शाळा कॉलेजींनी हो बावटो वयर चडयतात। तशेंच दिल्लीक व्हडलो कार्यक्रम जाता 26 जानेवारीक आनी थंयसरूय बावटो वयर चडयतात। आनी हो बावटो वयर चडोवपाक आमी मुखेल सोयऱ्याक आमंत्रीत करता। मुखेल सोयरो आपयता न्ही शाळांनी तशेंच सगळ्याकूच बावटो वयर चडयता तो मुखेल सोयऱ्याच्या हस्तुकी वयर चडयतात। तर अशेंच एके शाळेन एका पायलटाक मोटरसायकल चलोवपी मोटरसायकलीचेर भाडी मारून पयशे मेळोवपी पायलटाक बावटो वयर चडोवपाक आपयता। आनी त्या पायलटाचें नांव आसा पाश्काल। तर पाश्कालाच्या जिवितांत कितें घडटा आनी कित्याक लागून ताका हो बावटो वयर चडोवपाचो मान फावो जाता तें आतां आमी पायलट पाश्काल ह्या पाठांत पळोवया। पाठ 29 पायलट पाश्काल उगडात आनी हांव वाचन करता तें मन लावन आयकात। पाश्कालाचो बापूय भायर पडून सुमार वर्स जाल्लें। भायर पडून म्हळ्यार ताचो बापूय मरोन 1 वर्स जाल्लें। आवय तर भुरगेपणांतूच सोंपेल्ली। पाश्कालाची आवय पाश्काल ल्हान आसतनाच मेल्ली। ताका लागून फाटल्या 3 भावंडांक पोसपाची जापसालदारकी पाश्कालाचेर पडिल्ली। आवय बापूय ना आनी पाश्काल व्हडलो जाल्ल्यान ताच्या भावंडांची म्हळ्यार भाव भयणांक सांबाळपाची जबाबदारी पाश्कालाचेर पडिल्ली। देखून मेळत ती ल्हान व्हड कामां तो करतालो। आतां भावंडांक पोसूंक जाय, तांकां पळोवंक जाय, आवय बापूय ना, तांकां सांबाळपाक जाय म्हणून तो कसलीय कामां कोण कितें सांगता तें करतालो। गाडयो धुवपाचें काम मात ताका मना पासून मानवतालें। गाडयो धुवंक ताका खूब आवडटालें। पयलीं जाल्यार बापूय सांगता तेन्ना बाजारांत गेल्यार तो तरातरांच्यो गाडयोच चड पळयतालो। बापूय आसलो न्ही तेन्ना बाजारांत वयतालो न्ही तो तेन्ना गाडयो दिसता तो पळयत रावतालो। ताका गाडयांचीच चड आवड आशिल्ली। बसीन बसल्यार ड्रायव्हर गाडी कशी चलयता तें पळयत रावतालो। बसीन जर तो बसला न्ही जाल्यार तो ड्रायव्हराक पळयतालो, गाडयो कशी चलयता, कितें हालयता, गी हालयता, हॉर्न मारता तें बरें करून तो ड्रायव्हराक पळयतालो। तें पळयत रावतालो। ह्या दिसांनी ड्रायव्हर जावपाचो विचार ताचे तकलेन नेटान घोळूंक लागिल्लो। गाडयो धुता ताचे तकलेन कितें आयलें? ड्रायव्हर जावपाचो विचार आयलो। आनी तोच विचारान तो सदांच आसतालो, तेंच चिंत्तालो तो ड्रायव्हर जावपाचें। शेजारच्या दामून मोटरसायकल घेयत सावन पाश्काल ती नेमान धुयतालो। तेज्या शेजारी न्ही दामू म्हणून एकटो रावतालो आनी ताणें मोटरसायकल घेतलेली। पाश्काल त्याची ती मोटरसायकल सदांच धुतालो आनी ती मोटरसायकल चलयता तें पळोवन आपणेय ती चलोवची अशें ताका दिसतालें। दामू चलयता न्ही मोटरसायकल ती तो पळयतालो आनी ताका दिसतालें आपणाकूय मातशी ती चलोवंक मेळपाक जाय, चलोवपाचें अशें ताका दिसतालें। म्हणटा कांय दिसां भितर तो दामूची गाडी चलोवपाक लागलो। दामूची गाडी घेवन तो चलोवपाक लागलो। मागीर दामूच्या आदारान ताणें गाडयेचें लायसन लेगीत काडलें। दामूची गाडी घेवन तो शिकलो आनी शिकून जातकूच ताणें चलोवपाचें लायसन काडलें। आपणें एक गाडी घेवची असो विचार ताचे तकलेन येवंक लागलो। ताका दिसलें म्हाका आतां गाडी चलोवपाक येता, हांवें आतां एक घेवंक जाय अशें ताका दिसलें। पूण भाड्यान गाडी घेवन भोंवपाची पाश्कालाची आस्पत नासली। तेजे कडेन तितली तांक नासली। आस्पत म्हळ्यार तांक नासप, ताका तें शक्य नासलें, तेजे कडेन पयशे नासले। थंय तो ती विकती कितें घेतलो?
एक घेवपाक ताका भाड्यानूच घेवपाक ताक नासली जाल्यार विकती घेवपाक खूब पयशे जाय न्ही, ती कशी घेतलो? मात दामूची जोड पळयल्ली, दामू पयशे जोडटा, भरपूर पयशे मेळटा ते ताणें पळयल्ले आनी ताचें बदलिल्लें घर पळयल्लें. पयलें पोरनें घर पळयल्लें आनी आतां ताणें पयशे जोडून कशें बरें घर केलां तें पळयल्लें. आनी त्या भायर ताची निमणी भयण, पाश्कालाक एक भयण आशिल्ली, निमणी म्हळ्यार धाकटी ताची भयण आशिल्ली, तिचें नांव एनी. तें 7वेची परिक्षा पयल्या नंबरान पास जाल्लें, म्हणल्यार फर्स्ट इन क्लास येयल्लें तें 7वेन. आनी फुडलें शिकप ताका आतां दिवपाकूच जाय आसलें. आपूण एक शिकलो ना, ताका भाव भयणांक सांबाळची पडली न्ही, आवय बापूय ना म्हणून, ताका लागून पाश्कालाक शिकूंक मेळ्ळें ना. पूण भयणीक शिकोवन व्हड करपाची ताची इच्छा आसली. ताका दिसतालें आपले भयणीन तरी खूब शिकचें. पूण एनीक गांवांतल्या शाराक वचपाक कसली सोय नासली. 7वी मेरेन ताणें आपल्या गांवानूच शिकप घेतलें. आतां 8वी थंय गांवांत नासली, ताका दुसऱ्या शहरान वचूंक जाय आसलें आनी थंय वचपाक चलून वचूंक जायना, कितें तरी जाय बस बीस, पूण ती तांच्या गांवांत नासली. त्या खातीरूय ताका मोटरसायकल घेवकूच जाय आसली. एक तर भयणीक पावपाक जाय आनी दुसरें म्हटल्यार भाडें मारून पयशे मेळपाक जाय. पूण ती घेवप कशी? निमाणें ताणें ही खबर दामूक सांगली, आपल्या शेजाऱ्याक सांगली. तेन्ना दामू कितें म्हणपाक लागलो? इतलेंच मरे, हांव पळयतां तें. दामून ताका धीर दिलो. तुका मोटरसायकल जाय मरे, हांव घेवन दितां, हांव पळयतां कशी तुका दिवपाची ती. कांय दिसांनी पाश्कालाक गाडी घेवपा खातीर बँकेचें रीण मेळ्ळें. दामून खटपट करून ताका बँकेचें रीण मेळोवन दिलें. रीण म्हळ्यार लोन. पाश्काल आतां आपणाले मोटरसायकलीन भाडें मारपाक लागलो. ताका मोटरसायकल घेतली, ताणें लोन काडून, रीण काडून मोटरसायकल घेतली. सदां सकाळ फुडें भयणीक शाळेंत पावप, मागीर बाजारांत ना जाल्यार प्रासार भाडी मारप आनी दनपरां परत शाळेंत वचून भयणीक घेवन येवप, हो तेजें सदांचें काम जालें. हो नेमूच ताचो जालो. प्रासार म्हळ्यार स्टँडार. आनी बाजारांत एक बरो पायलट म्हूण लोक ताका वळखताले. बाजारांत सगळे ताका एक बरो पायलट, ताकाच चड करून सगळे लोक भाडें मारपाक आपयताले. एक बरो म्हणून, बरो पायलट. गांवांतूय लोक ताची तोखणाय करताले. तोखणाय म्हळ्यार तुस्त करताले. हे वटेन भयणीचें शिकप बरे भशेन चलिल्लें. एक हुशार भुरगें म्हणून ताची हायस्कुलान अपुरबाय जाताली. सगळीं ताका बरीं करतालीं, कित्याक एक बरें स्मार्ट हुशार भुरगें म्हणून, शिकपाक एकदम हुशार. आनी त्यो खबरी ते पाश्कालाक सांगताले. सदां सगळ्यो टिचरी बऱ्यो करता आपणाक, कितेंय बरें हें करता म्हणून सांगतालें. पूण एक दीस तें सामकेंच बेजारिल्ले वरी जालें. बेजारिल्ले वरी म्हणजे सारकें वाजेल्ल्या भशेन. आनी कितें म्हणपाक लागलें, तूं नाका रे येवं, हांव चलत वता एकलेंच. असो हट्टच धरून बसलें. भावाक म्हणपाक लागलें, पाश्कालाक कितें म्हणपाक लागलें, तूं म्हाका पावपाक येवं नाका, हांव एकलेंच वयता. पाश्कालाक अजाप जालें. ताणें म्हणलें, ना ना, गाडी आसतना तूं चलत कित्याक वता? गाडी आसा, मोटरसायकल आसा, आनी तूं चलत वता? तेन्ना तें कितें म्हणूंक लागलें, हरशींच, हांव बेठेंच वयता रे चलून, तूं येवं नाका. पूण तूं म्हाका पावपाक येवं नाका पळोवया. एनीन ताका सांगलें, जाप दिली. मागीर मात तो तापलो. तापलो म्हळ्यार ताचेर रागार जालो आनी नेटान आवाज काडून ताणें ताका तापयलें. तेन्ना तें रडून रडून ताका सांगपाक लागलें, सगळीं भुरगीं म्हाका चाळयतात, कित्याक पायलटाची भयण म्हूण म्हाजी फकाणां करता. पायलट, तूं पायलट न्ही म्हणून म्हाका सगळीं भुरगीं चाळयता, म्हाजी फकाणां करता. तूं पायलटाची भयण, पायलटाची भयण अशीं सगळीं म्हाका म्हणटात. हें आयकून पाश्कालाक खूब वायट दिसलें. तो सोमतोच वचून स्कुलाच्या हेडमास्तराक मेळ्ळो. हेडमास्तर म्हळ्यार मुख्याध्यापक. पाश्कालाक पळोवन ताका अजाप जालें. पाश्कालान भयणीची आनी आपली सगळी खबर ताका सांगली. कोणाक सांगली? स्कुलान वचून हेडमास्तराक सांगलें.
हेडमास्तरान ताचें म्हणणें सारकें आयकून घेतलें आनी म्हणलें. हेडमास्तरान पाश्काल कितें सांगता तें बरें आयकलें आनी सांगलें कितें, म्हाका तूं सगळें समजलें, तूं कितें सांगता न्ही तें समजलें. तूं निर्शेव नाका, तूं वायट वाटून घेवं नाका. निर्शेव नाका म्हटल्यार वायट वाटून घेवं नाका. फाल्यां सकाळीं दिस्त 9 वरांचेर तूं शाळेंत यो. पाश्काल गोंदळ्ळो. आनी हेडमास्तर म्हाका शाळेंत कित्याक आपयता तो चिंतूंक पडलो. हेडमास्तराच्या लक्षांत एक गजाल आयली तो गोंदळ्ळो म्हणून. सगळें फाल्यां पळोवया पाश्काल, तूं मात यादीन फाल्यां योच. तूं आतां घरा वच, आतां हांव तुका कांयच सांगिना, पूण तूं फाल्यां शाळेंत यो, विसरनासतना शाळेंत यो. हेडमास्तरान परती याद करून दिली, विसरो नाका, उगडास धरून तूं फाल्यां शाळेंत यो अशें हेडमास्तरान पाश्कालाक सांगलें. दुसऱ्या दिसा पाश्काल शाळेंत गेलो. हेडमास्तरान आपयल्लो न्ही तो गेलो. 9 वरां जायत आयलीं. इतल्यान हेडमास्तराचें आपोवणें आयलें. म्हळ्यार हेडमास्तरान 9 जायना बरोबर ताका आपोवंक धाडलो. तो भायर बशिल्लो न्ही शाळेंत, ताका आपयलो. सगळी तयारी जाली, तुमकां यो म्हणलां. शाळेच्या शिपायान निरोप दिलो. शाळेच्या शिपायान म्हळ्यार शाळेचो पिवन, ताणें वचून पाश्कालाक सांगलें सगळी तयारी जाला आनी हेडमास्तरान तुका यो म्हणून सांगलां. हेडमास्तर पाश्कालाक घेवन शाळेच्या मळार म्हळ्यार ग्रावंडार गेलो. पाश्कालाक घेवन तो ग्रावंडार गेलो. शाळेच्या मळावयलो तो देखाव पळोवन पाश्कालाक अजाप जालें. ताणें ग्रावंडार वचून पळयलें, मळार पळयलें, सगळीं भुरगीं लायनीन रावल्या, टिचरी आसा, सगळीं आसा. तें पळोवन तो आनी म्हाका न्ही थंय आपयला, तो अजाप जालो. सगळे भुरगे शिस्तीन उबे आसले, शिस्तीन, डिसिप्लीन. शिस्त म्हळ्यार डिसिप्लीन. बरे उबे रावल्ले. शिक्षकूय थंड कडेक उबे आसले. हेडमास्तरान उलोवपाक सुरवात केली. आयज 26 जानेवारी, प्रजासत्ताक दीस. प्रजासत्ताक दीस आशिल्लो देखून भुरगीं लायनीन सारकीं शिस्तीन उबी राविल्लीं, सगळे टिचरी राविल्ल्यो ग्रावंडार जमिल्ल्यो. तेन्ना हेडमास्तरान सांगलें प्रजासत्ताक दीस आसा. तुमकां खबर आसा आतां झेंडावंदन जावपाचें आसा. आयज 26 जानेवारी बावटो वयर चडोवपाचो आसा, झेंडावंदन जावपाचें आसा अशें हेडमास्तरान सांगलें. आनी हें झेंडावंदन कोणाच्या हातान जातलें हें जाणा जावपाक तुमी अधीर जालें आसतलीं न्ही. तुमकां आतां जाणा जावन घेवपाक जाय आसतलें न्ही. आतां झेंडावंदन कोण करतलो तो? तर भुरग्यांनो, हें आयचें झेंडावंदन जातलें पाश्काल फेर्नांदीसाच्या हातान. हेडमास्तरान पाश्कालाचें नांव घेतलें आनी सांगलें आयचें झेंडावंदन पाश्काल फेर्नांदीस करतलो. सगळ्यांक अजाप जालें. पाश्काल फेर्नांदीस? पाश्काल तर गोंदळ्ळो. तेकाय अजाप जालें पाश्कालाक, तोय गोंदळ्ळो. हेडमास्तरांनी कितें सांगता, झेंडावंदन हांव करतलो म्हूण? हेडमास्तराच्या सांगण्या वेल्यान ताणें झेंड्याची दोरी ओडली. हेडमास्तरान ताका सांगलें तूं झेंड्याची दोरी ओड. सांगणे बरोबर पाश्कालान ती ओडली. भुरग्यांनी ताळयांचो गडगडाट केलो. झेंडावंदन जालें, झेंडो उबयलो न्ही ताणें, तेन्ना भुरग्यांनी ताळयो मारल्यो. एनीच्या दोळ्यान खोशयेची दुखां उबी रावलीं. कित्याक एनीच्या दोळ्यान दुखां आयलीं? पाश्काल कोण ताचो भाव, एक पायलट, भाडी ओडपी. पूण ताणें आयज कितें केल्लें? तेचे शाळेन झेंड्याची दोरी ओडलेली, म्हणजे झेंडो उबयल्लो, झेंडो वयर चडयल्लो. भारताचो बावटो प्रजासत्ताक दिसा वयर चडोवपाचो मान एनीच्या भावाक आयज हेडमास्तरान तेचे शाळेन दिल्लो. म्हणून ताका खोशी जाली आनी तेच्या दोळ्यान खोशयेन दुखां उबी रावलीं. उपरांत एनी पाश्कालाच्या मोटरसायकलीर बसून झेतान आनी उमेदीन घरा परतलें. म्हाज्या भावान आयज म्हाज्या शाळेन मुखेल सोयरो जावन येवन बावटो वयर चडयलो. ताची ताका उमेद जाली, ताका अभिमान दिसलो आनी झेतान तें आयज बरें बेजारूंक ना. आयज बरें झेतान तें भावाचे मोटरसायकलीर बसून खोशयेन घरा आयलें. तर भुरग्यांनो, कसलीं कामां करप हें बरें आसता. प्रामाणीकपणान केल्लें काम सदांच बरें आसता.
तर ताचें काम पायलट जालो म्हणून तें हलकें काम न्ही, तें सादें काम न्ही, तेंय काम. तर काम करपाक कसलेंच लज न्ही, कोणाचें चोरपाचें तें लज. चोरी करची न्ही, तर काम बऱ्यापणान प्रामाणीकपणान करपूच जाय. देव बरें करूं.